आयजचे रेसिपी हा मातशे हेल्थी ऑप्शन मेमोसा सालाड. ताका जे जे सामग्री जाय ते हांगा आसा. केळी, टोमॅटो आणि लेट्यूस हे तीन इंग्रेडियंट. लेट्यूस बरे उदकान धुवन घेवप, भिजोवन घेवप आणि एका श्रेडेड कट एका तळ कट करून घेवपाचे आणि थंड आयसाच्या उदकान बुडोवन दवरपाचे. कमीत कमी 10 मिनटां बुडोवन दवरपाचे. तेजे कयर वयर सगळे सकयल देंवतले आणि लेट्यूस काडून घेवपाचे. ताज्जे आनी क्रिस्पी लेट्यूस तुमकां मेळटले. आणि टोमाट आमी डायस करून घेवया. डायस म्हटल्यार ताजे हांव करता पळय ते कटाक म्हणटा डायस. हे डायस करून घेवप. बरें नीट अँड क्लीन करून सारकें एकूच कट मारा. 2-3 मारले पिळसुळलेले भशेन दिसतले आनी बरें दिसपाना. एक केळी घेतलां. 2 टमाट जाल्यार 2 केळी घाला. केळी व्हडले आसल्यार जाता, एक्स्ट्रा जाय आसल्यार बी जाता. मदसून कट करून स्लांट कट मारया एका. स्लांट म्हणजे अशे आरते मारपाचे. सुरी अशे आरते मारपाचे एका म्हणटा स्लांट. जाल्यार हेतून एका टमाटान घालया. चड मिक्स करनाका, तेका हलके मिक्स करपाचे नाजाल्यार पिडटात ते. हे ऑलिव्ह ऑयल घेतला हांवें. सालाड म्हणजे की ऑलिव्ह ऑयल जाय पडटा. आणि हे विनिगर. जितले विनिगर घालता तितले ऑलिव्ह ऑयल घालपाचे. आणि हे डिजॉन मस्टर्ड नाजाल्यार मस्टर्ड पावडर पासून घातल्या जाता. डिजॉन मस्टर्ड कशी करपा तुमकां रेसिपी जाल्यार म्हाका विचारा, आमी तुमकां रेसिपी करून घालून दिता. आणि हे पिंक सॉल्ट नाजाल्यार कसलेय सॉल्ट घालपा जाता तुमचे. रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट. आणि हे ब्लॅक क्रॅक पेपर ग्राइंड करून घेवया. आणि एका बरें विस्क मारपा. एक 5-10 मिनटां तरी बरें फेटून घेवपाक. बरें दाट जातले. जितले मारता तितले बरें दाट जातले. आणि हे पळयात कितले सुंदर आनी बरें दाट बरें टेस्ट लागता ते. आतां हेतून लेट्यूस बीन घालून आमी बरें लायट स्प्रे भशेन मोगान तेका मिक्स करून घेवपाचें. चड नेट्टान केल्यार पिसुळटले आनी पळोवपाक बरें दिसपाना. ताज्जे क्रंची तुमकां मेळपाना. जर तुमी हेल्थी डायट करता जाल्यार तुमकां हे सालाड एकदम बेस्ट. हे पळयात 2-3 मिनटान तुमचें सालाड रेडी जालें. हेतून मेन इंग्रेडियंट जे आहा ते ड्रेसिंग. जर तुमी हेल्थी डायट करता, वेट देंवोवपा जाय तर तुमकां हे सुंदर सालाड पळय कितले बरें आनी हेल्थी बरें टेस्टी आनी बरें दिसपाक बी बरें सुंदर दिसता. आनी हेल्थी आहा सारकें. हे खायात आनी सुसेगात रावात. स्टे ट्यून राहा. सबस्क्राईब करा, लाईक करा. बरें मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.